लाचखोरीच्या केशींनी वादग्रस्त डीआयजी विमल गुप्ता गोवा पोलीस सेवेंतल्यान मुक्त करून बदली करपा फाटल्यानय भ्रष्टाचार आसा। आदलो आयजीपी सुनील गर्गाच्या लाचखोरीच्या केशी भशेनच ही केस वेल्या वयर गुटलावप चल्ला म्हूण काँग्रेसीन गोंयचे होम मिनिस्ट्रीचेर दुबाव घेतला। मुख्यमंत्री पर्रीकार खंय मास्टर सेफगार्डर ऑफ करप्शन। आदले डीआयजीक सस्पेंड करून चौकशी करपाचे सोडून ताका सेवेंतल्यान मुक्त करून दिल्ली धाडला। ही बदली करपा फाटल्यानय भ्रष्टाचार आसा म्हूण काँग्रेसीन आवाज काडपाक सुरू केला। आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान विमल गुप्ता बरोबर आयजीपी सुनील गर्गाचे लाचखोरीची केस वयर काडली। पर्रीकर म्हणतो हॅज बिकम अ मास्टर सेफ गार्डनर ऑफ करप्शन। हो विमल गुप्ता म्हणतो ट्रान्सफर जालो आनी आमगे 3 जाण गोंयकार सस्पेंड जाले। आतां ट्रान्सफर करप तेका सस्पेंड कोण नासतना वॉट इज दिस? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आयजीपी गार्गाकूय तशें केलां। दिस इज द सेकंड इन्स्टंट। करप्शनाचे पर्रीकराचे स्टँड कितें? ही वील हॅव टू डिफायन करप्शन अगेन। आतां सेम case as far as that beach cleaning on ACB had given a clear cut report saying that there is no case म्हण। इंडिक्ट जालो काय ना, लोक आयकतात इंडिक्ट जालो काय ना, तूं काडटा पोत्तून ACB धाडटा। आतां करप्शनाचेर यू हॅव टू प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच। झिरो टॉलरन्स ऑफ करप्शन म्हणलें काय ना। आज गोंयकारांक जाण जावपा जाय। गोंयकार सुद्दां थिंग तूं सस्पेंड करता आनी हे ऑफिसरांक सिनियर ऑफिसरांक कांय करून नासतना तूं तांकां ट्रान्सफर करता, गिविंग देम फ्री हँड टू मॅनिपुलेट वॉट एवर दे कॅन फ्रॉम आउटसाइड। इट इज नॉट फेअर, विच वी वील टेक अप इवन इन द असेंब्ली। बट हियर इज एन इश्यू वेर कालीच जालां, ऑफिसरांक सस्पेंड केले। सो करप्शन म्हणलें काय ना। सदां उलयताले हे काँग्रेस करप म्हूण। जे मनीस उलयताले काँग्रेस करप म्हणटाय ते तेंगेल स्टँड कितें एज फार एज करप्शन वी वूड लायक टू नो फ्रॉम हिम। गोंयचो आदलो डीआयजी विमल गुप्ता कडेन वट्ट 29 प्रकरणांची जबाबदारी आशिल्ली। तातूंत 2 पुलीस महानिरीक्षक आनी 27 उपनिरीक्षकांच्यो केशी आशिल्ल्यो। तातूंतल्यान बायलाव पुलीस उपनिरीक्षक देवयानी आंबेकर आनी 5 उपनिरीक्षकां सयत एका निरीक्षकाक निर्दोश मुक्त केल्ले। केस फावरावत करपाक विमल गुप्तान देवयानी आंबेकारा कडेन 40,000 रुपया मागिल्ले आनी हे पयशे डीआयजीच्या ऑफिसांत कामाक आशिल्लो चेतन मोरजकार गुप्ता वतीन घेवपाचो आशिल्लो म्हूण आरोप। हे प्रकरणात आंबेकर आनी मोरजकाराक सस्पेंड केल्यात। विमल गुप्ताक भायले भायर सेवेंतल्यान मुक्त करून परत दिल्ली धाडला। विमल गुप्ताक गोंयचे पुलीस सेवेंतल्यान मुक्त केला, मात ताका क्लीन चीट दिल्ली ना। तपास चालूच आसा म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान बेरेस्तारा मिडियाक सांगिल्ले। हे केशी संबंधीचो रिपोर्ट विजिलन्साक धाडटले। पुलिसांनी विमल गुप्ताचे सगळे केसींचो सरकाराक रिपोर्ट धाडला म्हूण पोलीस महानिरीक्षक जसपाल सिंग सांगता। विमल गुप्तान सेटल केल्ल्या केसींची परत चौकशी जावं येता। इतले मजगती ओखी वादाक लागून लुकसाण जाल्ल्यांक 100% भरपाय मेळूंक जाय, शेकांचे इन्शुरन्स करूंक जाय म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष शांताराम नायकान विशय काडलो। गोंयच्या हवामान खात्याचो कारभारूय खंय सारको ना। It is not difficult for the Goa government to combine the amount of available with disaster management authorities plus the Goa government. So these two sums, the sources of Goa government can be merged into the disaster management funds and 100% compensation can be given. All the shacks should be insured by the government. Either you incorporate the premium in the fees that you charge or share the burden yourself. But insurance is a must. Goa Meteorology Department did not warn the people of Goa in a proper perspective. महाराष्ट्र विर्डीत ड्रग्साची शेती जाता आनी तातूंत खंय गोंयचे राजकारणी घुसपल्यात। शेतीचो हो प्रकार खंय फुडें गोंयांतूय पावंक शकता। Now this, if it spread, disease is there in neighboring state. If cultivation disease, I would call it, it spreads in other parts of Goa, it will be very dangerous. And now it appears they know how to hide cultivation. I was told that other plantation of longer height, they do so that this cultivation gets hidden.
The police also should investigate who are the politicians, whether it is MLA, whether it is Sarpanch or who. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोण्या आयडी हॉस्पिटलाची सिवेज लायन परत उक्त्यार व्हांवक लागली. सिवेज व्हांवन रस्त्यार पावता. हॉस्पिटलांत यो वच करताल्या पेशंट आनी स्टाफान ह्याच व्हांवते सिवेजींतल्यान सर्कस करीत भितर वचपाचे. कांय म्हयने फाटीं असोच प्रकार जाल्लो. तेन्ना प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत सिवेज बंद जाल्ली. आतां परत तेंच. हे आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फेमसली नोन एज आयडी हॉस्पिटल फोंडा. हांगा आतां तुमी जे फाटल्यान पळयता जें उदक व्हांवता हें फोसाचें उदक सिवरेजीचें आनी हें भरून व्हांवता. अक्षरशः लोक जे पेशंट येता हे माडोवन वयर गेल्ले आसा. सगळ्या हॉस्पिटलाक वास ही घाण जाल्ली आसा आनी हातून म्हाका दिसता हातून लोकांक आनी रोग जातले, रोगराई वाडटली. फाटले म्हाका दिसता 4-5 म्हयने पयलीं सेम अशीच घटना जाल्ली. तेन्नाय आमी मिडियाक आपोवन हें बंद केल्लें. तर प्रत्येक वेळा म्हाका आमी मिडिया येवन हांगा हें बंद करपाचें काय तें म्हाका सांगात. आमचे जे गोवा राज्याचे जे आमचे आरोग्य मंत्री आबा विश्वजीत राणे हांकां कितले फावटी रिक्वेस्ट केला की हांगा एकदा तरी भेट दिवन वचा. ह्या हॉस्पिटलाक जिरवणीची गरज आसा, सामकी तात्काळ गरज आसा. आनी नाल्यार हें परत हें उदक अशें व्हांवत रावतलें. हे लोक जे बाबडे हांगा येता पेशंट ते हांगा परत वतनाय बी पेशंट जावन घरा वचपाचे. थंयचो आमदार रवी म्हणटा हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांक भलायकी खात्याच्या ऑफिसरांक सांगून जालें, मात आतां कांय फायदो ना. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी कितले फाटी ते डॉक्टराक सांगलें, त्यांनी शिकरा आशिल्लो त्या वेळार तेणी तें जें काम हें व्हांवन वयतालें त्या वेळार मागीर PWD जे आसा मेंटेनन्स बिल्डींग जे करता तांकां सांगलें आनी त्या वेळार तेणी मातशें गेल्लें. पूण आतां परतें सुरू जाल्यार रस्त्या वयल्यान वयता सगळें उदक आनी हेजे कारण पॉल्युशन खूब जातलें आनी हे लोकांक हेल्थ हजार्ड म्हणजे आरोग्या विशयी सगळें मारक आसा. त्या वेळार अशे वेळार सरकारान तेजे कडेन लक्ष दिवपाचें. सरकाराचें लक्ष ना. आमी कितलेच कंप्लेन केल्या ते डॉक्टरूय ना. त्या वेळार हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, नाजाल्यार फुडें लोकांनी पणजे मोर्चो हाडचो पडटलो. एका डायरेक्टर हेल्थाक कळयलां, हेल्थ ऑफिसर जर हांगा तेंगलो हेल्थ ऑफिसर थंय आसा तोवूय कांय एक्शन घेयना. तो आतां लिव्हर गेल्लो आसा. तेणें खरें म्हळ्यार तेंकां नोटीस धाडून बंद करपाचें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 13 डिसेंबरा सावन 4 दिसांचे शियाळी अधिवेशनाक 703 प्रस्न आयल्यात. 242 तारांकीत, 461 अतारांकीत. सरकारावटेन 4 दुरुस्ती विधेयकां आयल्यात. प्रायव्हेट मेंबर दिसा 4 खाजगी थारावूय आयल्यात. अधिवेशनात TCP कायद्यांतल्यो मोठ्यो दुरुस्त्यो आसतल्यो. कोळसो आनी बाकीचे विशय घेवन विधानसभेत सरकाराक जर्जर करतले म्हूण काँग्रेसीचे आमदारय तयारेक लागल्यात. 4 दिसांचे शियाळी अधिवेशन बरेच गाजतले अशें सध्या तरी चित्र दिसता. 4 दिसांच्या अधिवेशनात 700 प्रस्न आयल्यात. 13 डिसेंबरा सावन गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन. 13, 14, 15, 18 अशे 4 दीस चलतले अधिवेशन. 4 दिसांच्या अधिवेशनात एकूण 703 प्रस्न, 242 तारांकीत आनी 461 अतारांकीत प्रस्न. विधानसभे मुखार कामकाज आसतलें तें अशें. सरकाराची 4 दुरुस्ती विधेयकां मान्यताये खातीर येतली. गोवा लँड अँड रेव्हेन्यू कोड दुरुस्ती विधेयक, शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक, गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्ती विधेयक, गोवा एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग आनी डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन दुरुस्ती विधेयक. खाजगी दिसा 4 खाजगी थाराव आसतले. पुरवणी मागण्यांचेर चर्चा, विनियोग विधेयक मंजूर घेतले. सध्या मुरगांवचो कोळसो आनी न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाचो विशय तापला. त्या भायर सरकार पक्षांतल्या आमदारांची 25 कोटी मेरेन कामां करता म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान विरोधकांक कडेक दवरल्यात. कसिनो धरून सगळे असले विशय 4 दिसांच्या अधिवेशनात तकली वयर काडटले. विधानसभेचे कामकाज प्रुडंटाचेर लायव्ह आसतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.